सगळ्या शैक्षणिक संस्थांनी, खासगी उद्देगांनी तशेंच सरकारी कार्यालयांनी लैंगिक छळ जावचो न्हय म्हूण पोश कायद्या खाला समिती स्थापन करप सक्तीचे आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। रोखडेच हे विशींचे परिपत्रक जारी करतले अशें मुख्यमंत्री उलयलो। बायलांचेर जावपी अत्याचारा विशीं मडगांव गोंय राज्य महिला आयोगा वतीन कार्यावळ आयोजीत केल्ली त्या वेळार मुख्यमंत्री उलयलो। आम्ही तसे पळोवंक वचत जाल्यार 100% लिटरेट स्टेट आणि 100% लिटरेट स्टेट असल्या कारणान आमच्याकडे सगळ्या गोष्टींचो अवेअरनेस हो खूप मोठ्या प्रमाणात आसा। आयच्या ज्या अवेअरनेसा खातीर आमी म्हणटा की पॉश एक्ट ह्या अवेअरनेसा खातीर आमी हांगासर सगळीं जाणां जमल्या। इट इज अ कमिटमेंट टू सेफ वर्क प्लेस। आमी सगळ्यात पयली पळयता की आमी सेफ वर्क प्लेस ज्या ज्या जाग्याचेर पॉश एक्ट 2013च्या उपरांत की इंटरनल कमिटी पयली इंटरनल कंप्लेंट कमिटी आशिल्ली त्या परत इंटरनल कमिटी काडपाचो सगळ्यांक कंपल्सरी जालें। बट बरेचशे फावटी एखादो इन्सिडंट जाल्या उपरांत अरे आमची इंटरनल कमिटी नाच हांगातल्यान सुरवात जाता। मागीर इंटरनल कमिटी काड आनी ताच्या उपरांत ती इन्क्वायरी करप आनी हें सगळें सुरू जाता। हांवें तर म्हणलें की आमच्या स्टेट वुमन्स कमिशनान हेजो अवेअरनेस सुरवात केला। पण हांव आतां बसता विचारतालो म्हणजे कलेक्टरा कडेन चवकशी केली की थोड्या ऑफिसांनी अजूनय ना, आमी एक्सेप्ट करपाक जाय। म्हजें म्हणणें आसा की हांवें आतांच म्हणजे बसता थंयच्यान भायर येता आसतना सीएसाक फोन केलो आनी 100% सर्क्युलर इश्यू कर। एक सुद्दां गव्हर्मेंटाचें ऑफिस इन्क्लुडींग द एडेड स्कूल हें ऑफिस उरपाक जायना की ज्या स्कुलांत इंटरनल कमिटी ना अशें ऑफिस उरूंक जायना। कारण एडेड स्कूल इज ऑल्सो कमिंग अंडर द गव्हर्मेंट इवन दो आमचे जर म्हणल्यार आय जस्ट सी म्हणजे लेबर रूल्स आणि बाकीचे पळोवन इवन द प्रायव्हेट इंडस्ट्रीज आणि प्रायव्हेट फॅक्टरीज हातूंत सुद्दां इंटरनल कमिटी कंपल्सरी आसपाक जाय। सो एज विजयाताई राळकर चेअरपर्सन हांणी सांगल्या त्या प्रमाणे गोंयांत 100% गव्हर्मेंट आणि प्रायव्हेट ऑफिसांनी ऍटलिस्ट स्टार्ट विथ अ कमिटी फर्स्ट। मागीर कोण कितली कंप्लेन कितें ही मागीरची गजाल। पण 100% ऑफिसांनी फुडल्या 1.5 ते 2 महिन्या भितर आमी कमिटी करून घेवन त्यो कमिटी कन्सर्न म्हणजे आमकां कलेक्टराक इन्फॉर्म करपाक जाय। तेंच्यांनी कमिटीज ज्यो आसा त्यो निदान आपल्यो कमिटी तयार करून तेंच्यांनी कलेक्टराक त्यो धाडच्यो। हाच्या खातीर आमच्या म्हणजे हांव जे सर्क्युलर इश्यू करपाक जाय इदर फ्रॉम द वुमन एंड चायल्ड अदरवायज फ्रॉम आवर एडमिनिस्ट्रेशन्स ते हांव जाता तितके बेगीन इश्यू करपाक लायता। गव्हर्मेंटाचे तर एकूय डिपार्टमेंट उरचें ना, तितून 100% हे इंटरनल कमिटीज आसतल्यो।